सांब पावलान फिलिपी घरांक बरयल्या पत्रांतले वसाप। तशें जाल्ल्यान म्हज्या मोगाच्यान हांव तुमचे मदें आसतना तुमी सदांच कालती जावन सरल्यात आनी आतां हांव पयस आसतना आनीकी चड भियेवन आनी थरथरून तुमचे सोडवणेचे काम चलयत रावा। निजाकी आपणाक बरें दिसता तें तुमी खुशी वरिशे आनी पोंताक पावयशे देवूच तुमचे थंय वावरता। सर्व कामां पुरपूर नासता आनी मना भितर गुणगुण नासता तुमी करा। अशे नश्टे आनी खोटे संतते मदें आयब नातलेली देवाची नितळ आनी निरापराधी भुरगीं तुमी जातल्यात। तांचे मदें मळबाच्या नेखेत्रां बरी संवसारार तुमी परजळतेल्यात आनी जिवीत दिता ते उतर तुमी उबारून धरतेल्यात। असली तुमची जिणी क्रिस्ताच्या पुनर्दर्शनाच्या दिसा म्हज्या आनंदाक कारण जातली तें सहज। अशे रंगस्थळार हांव धांवलां तें बेश्टें जावंक ना वा म्हजी कश्ट वावंट व्यर्थ जावंक ना म्हूण तुमीच रुजवात जावंक पावतल्यात। भावार्थ म्हणटात त्या तुमच्या बलिदानांत म्हजें रगत व्हारोवन सहा बेठवणे करूंक पडात तर म्हाका संतोश। तुमच्या सोमेस्ता सांगाता हांव दादोशे म्हणयेत। तशेंच तुमी संतोश भरीत जावन म्हजे सांगाता दादोशे जाया। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। श्लोक। सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो थारोक। सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजे थारान कोणाक हांवें भियोंक जाय। सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो कोणा मुखार हांवें थरथरोंक जाय। श्लोक। सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो थारोक। सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां तेंच हांव अत्रेकतां। सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावंक सर्वेस्पराची सभाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक। श्लोक। सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो थारोक। पूण हांव हें खरेंच जाणा जी येतेल्यांच्या देशांत सर्वेस्पराचे बरेपण हांव देखतलों। सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर राव आनी तुजे काळीज धैर्य घेव। सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर। श्लोक। सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो थारोक। सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। एक दीस लोकांचे व्हड जोमे जेजूच्या फाटल्यान वेताले। तवळ फाटी घुंवोन तांकां तो सांगी लागलो, जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक, बायले भुरग्यांक, भावा भयणींक आनी आपणाकच फाट करिना तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक नसो। जो कोण आपलो कुरीस वावोवन म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावंक नसो। तुमचे पैकी कोणी एकलो एक बुरूज बांदूंक अपेक्षिता जाल्यार ते अखेर करूंक आपणा लागीं आस्पद आसा की ना हे समजूंक पयलेंच बसून गरज आसलेल्या खर्चाचो अंदाज करता न्हय।
नांतर बुन्याद घाल्या उपरांत काम अखेर करूंक ताका थांक ना जायत जाल्यार पळयतले सकड ताका खेंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें, पूण अखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटाले। अथवा कोणी राय दुसऱ्या एक रायाचेर झुजूंक वेता जाल्यार 10,000 शिपाई घेवन 20,000ची फौज हाडून येतल्याक आपणाच्यान मुखार रावूंक जाता की ना तें पयलेंच बसून आलोचन करिना जायत। नांतर जालें शत्रू राय पयस आसतनाच हो राय दुतांक धाडून ताचे लागीं राजयेची शर्तां विचारिना जायत। तेच परी तुमचे मदल्या कोणेय आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडलेलें करीत म्हजो शीस जावंक नजो। देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्ता।